नमस्कार. आज सकाळी फुडें आमकां एक शॉकिंग न्यूज आयली की डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजेर पुणे रुबी हॉल क्लिनिक ह्या हॉस्पिटलान तांचेर एंजिओप्लास्टी जाली म्हणून. आनी ताज्या नंतर रोखडेच एक क्लॅरिफिकेशनूय आयलें हॉस्पिटला कडल्यान आनी सीएमओ चीफ मिनिस्टर ऑफिसा कडल्यान आमकां एक क्लॅरिफिकेशन आयलें की अशें कांयच घडलें ना आनी सीएम फक्त रुटीन चेकअपाक थंय गेल्ले म्हणून. डॉक्टर अर्ली दारूवाला हांणी क्लॅरिफिकेशन दिला की सीएम हॅड कम जस्ट फॉर अ रुटीन चेकअप. तांचे काल एडमीट केल्लो, आज दनपार पर्यंत तांकां डिस्चार्ज दितले आनी फाल्यां नाल्यार परवां ते गोंया परत येतले. हाजेर सीएमओनूय क्लॅरिफिकेशन दिला की जे सकाळी रिपोर्ट्स आयल्ले दे वर ऑल फॉल्स अँड सीएम इज स्टेबल अँड डुईंग परफेक्टली वेल. Goa CM is here admitted. Yeah, I'm Dr. Grant from Ruby Hall Clinic, Pune. Goa CM was admitted yesterday evening for some testing. We have done all the tests. Everything looks okay. He is fine. He had a restful night and he's being discharged today in the afternoon. He'll probably stay in Pune one more day and possibly go back to Goa tomorrow or day after tomorrow. Any surgery have been done? No major surgery has been done. Right now he's okay. His Yeah, health. he's absolutely walking, talking, he's moving around, everything is fine. So don't worry, he's absolutely fine. Okay? Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.